प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आन आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 10वी चीट 16 ते 23 पर्यंत. आनी आयज जेजू आमकां कितें सांगता तो सोडाय ओडीन कितें म्हणटा आयकात म्हणटा. जेन्ना आमी देवाचें उतर परगोट करूंक वेतले लोक आमचे आड येतलो, लोक आमचे विरुद्ध येतलो. कित्याक देवाच्या राजांचो लोक जो देवाचें उतर परगोट करता आनी ह्या संवसाराचो लोक जो संवसाराचें राज परगोट करता, हे दोन राजवडक्यो दुसऱ्यो एकूच न्हय. एक संवसाराची राजवडकाय आनी एक देवाची राजवडकाय. आनी भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना आमी ताजें उतर परगोट करूंक वेतले ह्या संवसारांत लोक आमचे आड येतलो, लोक आमचे विरोध येतलो. पूण तो कितें म्हणटा, पूण तुमकां धरून दितकूच तो म्हणटा तें घडल्यार तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. कित्याक उलयता ती तुमी न्हय, पूण तुमच्या उद्देशी उलयतलो तो तुमच्या बापाचो आत्मो. आनी भाव भयणीनो, हाचो अर्थ कितें? आमकां मनशाक आमची जाणवाय आसा, आमी आमचें गिन्यान यूज करता, आमी खूब ह्या संवसाराची कामांनी आमी एकदम हुशार आसता. पूण जेन्ना आमी देवाचें काम करता, देवाचें उतर परगोट करता, तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आसता आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्यान देवाचें उतर परगोट करूंक जाता. भाव भयणीनो, मनशाच्या जाणवयेन देवाचें उतर परगोट करूंक जायना. कित्याक तें देवाचें उतर परगोट करपाक आमकां जाय पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाची जाणवाय दिता, देवाचें उतर आमकां कळोवन दिता, तें सोंपें करता, आमकां ती सजमणी दिता. आनी आमी पयलीं जें उतर आमी परगोट करता तें आमकां आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी तें पाळोवन आतां कितें जाता, जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आमचो संबंद जेजूशी, आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी एकदम घट जाता. आनी जेन्ना आमी तें देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगोट करूंक येता, जेजू कितें म्हणटा, आमच्या बापाचो आत्मो आमचे मदें आसून तो आमकां उतरां दितलो, ती आमकां कितें उलोवपाचें तें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे कडेन पवित्र आत्मो आसा, जेन्ना लोक आमचे आड येता, म्हणजे आमी कितेंय त्रासान पडल्या आनी आमकां अधिकाराच्या फुडें हाडटल्यात आनी विचारतले तुमी कितें करतात, कित्याक अशें म्हणटात, तेन्ना खरेंच आमी देवाचें उतर परगोट करता जाल्यार बापाचो आत्मो आमकां ती उतरां दितलो. आमकां पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा तो आमकां ती जाणवाय दितलो ती उतरां उलोवपाक. आनी ही बरी खबर कितें, आमकां कसलीच भिरांत ना, कसलेय त्रास जावं आमकां पवित्र आत्मो सदांच जाणवाय दितलो, ती हुशारकाय दितलो ती जबाब दिवपाक, ती उतरां उलोवपाक. आयज खेरीत भाशेन आमी कसलीच भिरांत दवरिनासतना आमी देवाचें उतर परगोट करूंक जाय. कित्याक हें देवाचें उतर परगोट करपाक हें काम आमकां जेजून दिलां. ताणें सांगलां मातयेचे 28 चिटीन 18 ते 20 पर्यंत म्हणटा, वसात सगल्या संवसारांत आनी देवाचें उतर परगोट करात. ज्या लोकांक आजुनूय जेजूची खबर आजून मेळोंक ना की जेजून आमचो सर्वंट आनी जेजून आमकां सर्वंट दिल्या आनी आमकां इफेन कॅन्सल करून आमकां आतां स्वर्ग उक्तो केला. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता तें पाळटा दिसपट्ट्या जिवितान, आमी त्या उतरा प्रमाणे दुसऱ्या कडेन जावन आमीच तें उतर दुसऱ्यांक दिता, तेन्नाच की आमी दुसऱ्या लोकांक जे आजून जेजूक वळखना, तें देवाचें उतर नोको, तांकां आमी ती जाणवाय आनी तांकां ती खबर दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तें करता खरेंच आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राजान भितर सरोंक दिता. आनी केन्ना त्रास पडले आमकां
पवित्र आत्मा आमकां ती हुशारकाय ती उतरां दितात. आयज की खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर नियाल करून आमी सदां हें देवाचें उतर परगट करून तें पाडूंक आमच्या दिसपट्या जिवितांत आनी जेजू सारकी ह्या संवसारांत जिवंक आमी आर्गां आनी वाखाणडी दिवया जेजूक. तुमकां सगल्यांक तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. सगल्यांक तुमकां गॉड ब्लेस म्हणटा.